सेम सर एग्जैक्ट अपडेट किती जो इन्सिडंट आज रातचो जाला व्हेरी सॅड म्हणटा तशें ज्या क्लबाक ज्या पद्दतीक उजो लागला आनी 23 डेथ जाले. 23 डेथा पैकी ऑलमोस्ट 3 फिमेल आसा, बाकीचे मेल आसात. चडशे तेंचे लेबर आसा अशें दिसून येता. एक अजून युनिफॉर्मान आसा म्हणून ऑलमोस्ट आमचे फायर स्टाफ, पुलीस स्टाफ हे सगळे म्हणजे इन्सिडंट जाता हांगासर पावले. तांच्यांनी कंप्लिटली उजो पालोवपाचो किंवा सगळो कंट्रोल घेतलो, बट वाचोवपाक कोणाक शकले ना. म्हणजे जे लोक भायर सरलेले ते फक्त वाचले. बट एकंदर जर पळयत जाल्यार त्या क्लबाची सिच्युएशन्स इट इज व्हेरी म्हणजे कसलेच नॉर्म्स फॉलो न केल्ले आसा, कसलीच सेफ्टी फॉलो न केल्ली आसा. सहज प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतालो ताजेर कळ्ळां की विदावट एनी म्हणजे बाकीची सेफ्टी, फायर सेफ्टी परमिशन्स हे ते न घेतना अशा पद्दतीचो हो क्लब चलतालो. इन शॉर्ट म्हणजे खंयच्या परमिशनाचेर चलतालो ते व्हेरीफाय करचें पडटलें. एट प्रेझेंट उलोवप योग्य जावचें ना. बट जो इन्सिडंट जालो तो योग्य जावंक ना. जे मृत जाल्या तेंच्या प्रती म्हणजे शोक व्यक्त करता, तेंच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा. म्हाका खूब वायट दिसता की अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आमच्या गोंयांत आनी ट्युरिजम स्टेटीत जाला. खूब खेद व्यक्त करता. आनी जो कोण चलयतालो हो क्लब ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन ही जातली. ज्यांच्यांनी परमिशन्स दिल्या हाज्या खातीर जर आसत, कसलेय परमिशन्स दिल्या जर आसत विदावट नॉर्म्स फॉलो करिनासतना, जाल्यार तेजेरूय बी सरकार योग्य ती एक्शन घेतली. आनी बाकीची फुडली सगळी कारवाई सुरू आसा. आत्ता ज्यो 23 डेड बॉडीज ज्यो भितर मेल्या त्यो फक्त 2 जाण हे जळून मेल्या. बाकीचे उरलेले सगळे गुदमरून मेल्या. अकॉर्डिंग टू अवर सफोकेट जावन मेल्या अकॉर्डिंग टू अवर म्हणजे पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाणे. बट सगळ्यो पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्या. तेजे डिटेल कॉज आनी ते फायंड आउट करतले. उजो कसो लागला आनी बाकीचे हे कितें ताजी सगळी इन्क्वायरी ही डिटेलान इन्क्वायरी जातली. ताज्या उपरांत जेंकां बिहायंड द बार्स घालपाक जाय, पनीश करपाक जाय, त्या सगळ्या जाणां पनिशमेंटूय करतले. ह्या हेचेर एक्शन जातली तशें आनी जर विदाउट परमिशन जर बाकीचे क्लब आसा एक तर आमचें सरळ म्हणणें आसा की फायर सेफ्टी नासतना किंवा प्रॉपर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हें नासतना खंयचेच क्लब हे चलपाकूच जायना. बट काही जाण हे नॉर्म्स फॉलोच करिना. म्हणजे स्थानीक पंचायत लेवलाचेर अशा पद्दतीची परमिशन्स घेवन एकदां चलयता म्हणून ते फायर्स आनी हांच्या लक्षांतूय येना. किंवा पुलिशेकूय बी तेज्यांनी प्रॉपर खंयची लायसन्स न घेतलें खबरूय नासता. होच अशा पद्दतीन चलतालो. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीचे क्लब्स आमी चलोवपाक दिवचे ना. म्हाज्या फायर डिपार्टमेंटाक अकॉर्डिंग टू द फायर सेफ्टी प्रत्येकाची चॅक करपाक लायता. ट्युरिस्ट किंवा गेस्ट हांगासर आशिल्ल्याची खबर आसा भितर मरण पावल्या जातून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे टेंटेटिवली आतांच्या घडीक तरी 3 ते 4 जाण ट्युरिस्ट अशें दिसता. बाकीचे सगळे अकॉर्डिंग तेच्या युनिफॉर्मा वयल्यान तांचे स्टाफ अशेंच दिसता. कसो ट्रिगर जालो म्हणजे एकदम फूल कसो स्प्रेड जावपाक कारण